नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मायनिंग बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालात. 50,000 डिपेंडंटांचे प्रधानमंत्र्यांक निवेदन. लोकांच्या पोट्या पाणयाचो विचार करून सुप्रीम कोर्ट निकाल दितलो म्हूण आशा. काँग्रेस मोगोतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 12 आमदारांचे अपात्रताये विशीं केस सुप्रीम कोर्टात येता धुकल्ली. फुटीरांक सुसेग. फुटीर आनी सभापतीक सुनावणी नासतनाच 2 सप्तक प्राज. गोंयांत कोरोनाचे आनीक 6 बळी. आंकडो पावलो 86चेर. वास्को, बोगदा, मेस्तवाडो, बायणा, बेतीचे 4 दुयेंती कोवीड हॉस्पिटलांत सोंपले. मयां, काणकोणा एंटीजेन टेस्टी सुरू. गोंयकारांक लायटीच्या बिलांचेर थाकाय. केंद्रांतल्यान मेळिल्ली 18 कोटी 3 लाखांची सूट थेट गोंयकारांक. फुडल्या म्हयन्याचे लायटीचे बिलांनी एडजस्ट. सीएमओ मंत्र्यांची घोशणा. आनी संलग्नीत कॉलेजी विद्यापीठाच्यो नव्या शिक्षणीक वर्साच्यो क्लासी 1 सप्टेंबरा सावन. गोंय विद्यापीठाचो कॉलेजींक अध्यादेश. ऑनलायन, ऑफलायन काय फिजिकल क्लासी उल्लेख ना. मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालात म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक 50,000 मायनिंग डिपेंडंटांनी सयो मारून निवेदन धाडला. मायनिंग टुरिझम गोंयकारांचो जगपाचो आदार. मायनिंग आदींच बंद, तातूंत कोरोनांत टुरिझमूय बंद. जगपाक कसलोच आधार ना. राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यान आशा दाखयल्या. प्रधानमंत्र्यानूय लक्ष घालचें म्हूण विनवणी. मायनिंग बंदीक लागून आदींच त्रासान पडिल्ल्या मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक कोरोनाचोय मार बसला. मायनिंग आनी टुरिझम गोंयकारांचो मेन आधार. दोनूय बंद. जगपाचें कशें काय म्हूण मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचो प्रश्न. गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालचें म्हूण मायनिंग बेल्टांतल्या 50,000 लोकांनी सयो करून प्रधानमंत्री मोदीक निवेदन धाडलां. फाटल्या 100 म्हयन्यांत 15 म्हयनेच मायनिंग मातशें चल्लें. 2012 मायनिंग बंद जाल्या उपरांत 2016 मायनिंग कांय प्रमाणांत सुरू जाल्लें. मार्च 2018 परत बंद. मायनिंग बंदीत लोकांनी हाल काडले. सेव्हिंग सोंपली. कशें तरी दीस धुकलता. मायनिंग बेगीन सुरू जावची म्हूण राजकारण्यांचे, सरकारी अधिकाऱ्यांचे हुमरे झरयले. राज्यपाल आनी मुख्यमंत्री आशा सोडूं नाकात. मायनिंग सुरू करूंक वेल्या पावण्यार यत्न चल्ल्यात म्हूण आश्वासनां दितात. मात मायनिंगा वयली सुनावणी परत फुडें वता तशें आनीक हाल. ह्या प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न एकदाचो तडीक लावचो म्हूण प्रधानमंत्र्याक हें निवेदन. मार्च 2018 सावन तर सापूच हाल जाल्यात. आसा ना ते सगळे सोंपले. दीस फुडें धुकलता तशें संकट वाडटा. उपाय काय येना. फक्त कितें तरी बरें जातलें म्हूण आशा मात दिसता. आमचो प्रश्न खरोच खर. लक्ष घालून गोंयांत मायनिंग बेगीन सुरू करचें म्हूण निवेदन. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचो जीण मरणाचो प्रश्न. आयिल्ले दीस लोकांचे हाल. मायनिंग बेगीन सुरू करप होच उपाय. कोरोनाक लागून कंपन्यांनी कामाक वचपी भुरगे बेकार. आनी लोकांचे हाल जाल्ले आसा. कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांची शिक्षणाच्या वाटेन वाट लागलेली आसा. कित्याक आमचे लोक चडशे मायनिंग डिपेंडंट, जेंचे ट्रक आसा, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट आसताले, जॉबाक आसा, तांकां कामाचे खाली केल्ले आसा. आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्या की आमचे जगणे कुस्ताद जाल्ले आसा, की आमचो जिवन मरणाचो प्रश्न जाल्लो आसा हांगा. म्हाका दिसता की गोंयच्यो मायनी बेगीच्या बेगीन चालू जावच्यो आनी लोकांक खंय तरी सॅटिस्फॅक्टरी हे पोटा पाण्याचे रोजी रोटी चालपाचें साधन पुन्हा सुरू जावचें. कित्याक आयज अशी परिस्थिती आसा जे कोविडाक लागून सगळ्या इंडस्ट्रीनी सुद्दां कामाक खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोक वयताले तांकां सुद्दां घेयना. आनी ज्या गांवांनी आमचे इंडस्ट्री आसा थंयसर सुद्दां काम आमकां नासता. गोंयची इकॉनॉमी आसा ती मायनिंगेचेर डिपेंड आसा. आतां कोविडाक लागून टुरिझमूय बंद जाल्लें आसा. मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंग डिपेंडंट जाम पडले. ट्रक कळमेतात. गाडयो मेंटेन करतले जाल्यार पयशे ना. आणि मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली आणि आमच्यो सगळ्यो मायनी बंद जाल्यो. त्या कारणान आमचो संवसार जे आसा ते सगळ्यांचे अर्द्यार पावल्ले आसा. आमची भुरगीं आसा ती कोणाची एसएससीक पावल्ली आसा, कोणाची ग्रॅज्युएशनाक पावल्ली. तांकां कॉलेजीक वयतले जाल्यार हातान तेंच्या पयशे ना. आतां इंटरनेटाचेर, मोबायलाचेर तांकां जर हें करतले जाल्यार मोबायल घेवपाक तेंच्या कडेन कितें ना. अशा पद्दतीन सगळ्या लोकांचे ट्रक आसा ते अर्दे कुसलेले आसा. ते आतां जर रिमेंटेन करतले जाल्यार तेंच्या कडेन कितें ना. आनी मायनिंग परत ताबडतोब जावप हें अत्यंत आवश्यक आसा.
आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान जे नरेंद्रभाई मोदी आसा पळय तांच्यांनी हांगासर येवन आमकां 2013 सांगलेलें की आपूण इमिजिएटली मायनी सुरू करता. तशेंच तांच्यांनी पयलीं भारत देशभर खूब गोश्टी सांगलेल्यो आहा. 370 कलम रद्द करता, मागीर आनी कितें 2-3 गोश्टी आहा त्यो तांच्यांनी सगळ्यो केल्ल्यो आसा. तशेंच हांव तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमच्यो मायनी आहा त्यो इमिजिएटली स्टार्ट करच्यो. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या बाकीच्या बारीक मोठ्या वेवसायिकांचे हाल. ते आता 2012 उपरांत जेन्ना बंद जाल्या तेन्ना सगळो प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आसा. कित्याक लोकां कडेन जॉब ना. आमच्या म्हाज्या वांगडा जे म्हाजे 40 भुरगे म्हाज्या वांगडा कामाक आसा तेंची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली आसा. तशेंच तांकां काम धंदो कितें ना. तर म्हाज्या सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगिनांतल्या बेगिना मायनींग चालू जावची आमच्या गांवांतल्या लोकांक. आनी बाकीचे जे इफेक्टेड मनीस आसा मायनींग हे डायरेक्ट आसा, त्या भायर बाकीचे खूब आसा जे हॉटेलकार आसा, बारीक धंदो करपी आसा, टायर पंचर काडपी आसा, बाकीचे सगळे जे डिपेंडंट आहा तितक्यांची परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा. लोकांची रिणां वाडली, भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम, लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. सुप्रीम कोर्ट लोकांचो विचार करून निकाल दितलो म्हूण आशा. जायत्या जाणांचो लोन ओवरड्यू जालो. जायते जाण आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक पावले नात. कांय जाण जेवणाक खेळांक फायदेशीर जाली. जायते तरेचे वायट मनशाचेर परिणाम आयले आनी शेगी कांय उपाय ना जावन ताणें आयज मायनींग ऑपरेटर जाय तांचे लागीं मागणें केली. आमी आमचें जाता तितले बेगीन मायनींग स्टार्ट जावं आनी आमी मायन ओनराच्या फाटल्यान आमी डेफिनेटली वी आर आफ्टर मायन ओनर्स. आनी हांव आस बाळगितां की हे सगळ्या लोकांक, आमच्या गांवच्या लोकांक सुखी दवरतलो जाल्यार, तांकां बरे भाशेन जिवंक खावंक मेळटलें जाल्यार एक देवाच्या फाटल्यान एक सुप्रीम कोर्ट देव असो म्हणून हांव आस बाळगितां. आनी तो एक आमकां एक क्लियर जजमेंट दिवन हें आमचें मायनींग सुरवात करतलो असो म्हणून हांव सोदतां. वेंचणूक आशिल्ली जाल्यार खंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर ताकतिकेन हालचाली करपाचो. आयज आमी पळयता ड्रायव्हर लोक बेकार आसा, गॅरेजवाले बेकार आसा, टायरवाले बेकार आसा, स्पेअर पार्टवाले बेकार आसा. आनी लोकांची जी परिस्थिती आसा ती सामकी एकदम वायट जाल्ली आसा. आतां 21-22 तारखेक गणेश चतुर्थी येयल्ली आसा. लोक आतां फुडें कशे दीस काडटले ते कोणाक काय खबर ना. सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. आतां जर इलेक्शन आसलेलें जाल्यार सरकार जरूर हेचेर विचार करतलो, पूण ताका सरकाराक हेचें कांय पडलेलें ना. काँग्रेस मोगोंतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 12 आमदारांचे अपात्रताये विशीं केस सुप्रीम कोर्टांत मंगळारा सुनावणेक येवंकूच पावली ना. फुटीरांक सुसेग. फुटीरांनी सभापतीक सुनावणी नासतनाच 2 सप्तकांचो प्राज. केस 15 नंबरार आशिल्ली. खंडपीठान 13 मेरेन केशी घेतल्यो आनी सरन्यायाधीश बोबडे नेमको उठून म्हत्वाची दुसरी केस आसा म्हूण सांगून गेलो. केस आतां ऑगस्टाच्या निमाण्या सप्तकांत येतली. आदले काँग्रेसीचे 10 आनी मोगोचे 2 मेळून बीजेपीत गेल्ल्या 12 आमदारां आड सभापती मुखार आशिल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर 3 म्हयन्यां भितर सुनावणी तडीक लावची म्हूण काँग्रेस आनी मोगो सुप्रीम कोर्टांत गेल्यात. फुटीर, विरोधक आनी सरकार पक्ष सगळ्यांची नजर ह्या 2 केसींच्या सुनावणेचेर आसा. सरकाराचो फुडार फुटीरांच्या फुडाराचेर. केस आज बोर्डार आशिल्ली, मात सुनावणेकूच येवंक पावली ना. मोगोचे 2 काँग्रेसीचे 10 आमदार फुटून गेल्ले बीजेपीत. मोगो काँग्रेसीच्या सभापती मुखार अपात्रताय याचिका. वर्स जावन गेले सभापती याचिकांचो निकालूच लायना. सभापतीक 3 म्हयन्यांत केशी निकालात काडूंक लावच्यो म्हूण मोगो काँग्रेस सुप्रीम कोर्टांत. मंगळारा सुप्रीम कोर्टांत दोनूय केशींचेर सुनावणी जावंक पावली ना. दोनूय केशी लिस्टांत 15 नंबराचेर आशिल्ल्यो. जुईज बोबडेचे खंडपीठान 13 नंबर मेरेन केशी घेतल्यो. दुसऱ्या खंडपीठार म्हत्वाची सुनावणी आसा म्हूण सांगून चीफ जस्टीस दुसऱ्या कोर्टांत गेले. ह्यो दोनूय केशी आतां 15 दिसां उपरांत कोर्टा मुखार सुनावणी घेतल्यो. ह्या पयलीं 8 ऑगस्टाक आमदार क्लिफोसान आपूण कोवीड दुयेंसान हॉस्पिटलांत आसा म्हूण सांगून केस 4 आठवडे फुडें धुकलपाची मागणी केल्ली. आनीक कांय गजाली आनीक डॉक्युमेंट कोर्टा मुखार हाडपाचे आसा म्हूण सांगून सभापती केस 2 आठवड्यांनी फुडें धुकलूंक मागतालो. तेन्नाचो काँग्रेसीचो आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी आनी सध्याचो उपमुख्यमंत्री बाबू म्हणटात तांची बीजेपी एंट्री कायद्याक धरूनच. भिवपाचें कांय ना, कित्याक आमी जे कितें 10 जाणांनी जे आमी काँग्रेसींतल्यान भाजपाचो प्रवेश केला वा रितसर प्रवेश केला, जे कितें कायद्याचें कितें करपा जाय तितलें करून केल्लें आसा. तूं कांय भिवपाची गरज ना. हियरींग केन्ना जाल्यार हरकत ना. आनी अजिबात विचार करपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत कोरोनान आनीक 6 जाण गेले. आंकडो 86चेर पावलो. वास्को बोगदाचो
72 वर्सांचो, वास्को मेस्तवाड्यावेलो 68 वर्सांचो, बायणाचो 65 वर्सांचो पेशंट सोंपलो. गोवा वेल्लाचो 45 वर्सांचो. चौगूय मडगांवां कोवीड हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ले. बेतीचो 68 वर्सांचो, वास्को सड्यावेलो 73 वर्सांचो पेशंट जीएमसीत एडमीट आशिल्ले. मजगतीं मयां आनी काणकोणां एंटीजेन टेस्टी सुरू जाल्यो. उत्तर गोंयांत दुयेंती वाडले. तिसवाडी सगळ्यांत फुडें. गोंयांत कोरोनान मरतल्यांचो आंकडो दिशी हिसपा भायर वाडत आसा. आनीक 6 जाण गेले. बोगदाचो 72 वर्सांचो, मेस्ता वाड्यावेलो 68 वर्सांचो, बायणाचो 65 वर्सांचो, गोवा वेल्लाचो 45 वर्सांचो. चौगूय कोवीड हॉस्पिटलांत सोंपले. बेतीचो 68 वर्सांचो आनी वास्को सड्यावेलो 73 वर्सांचो पेशंट जीएमसीत गेले. सोंपिल्ल्यांचो आंकडो एकूण 86. बळी आनी दुयेंती वाडत आसात. उत्तर गोंयांत दुयेंतींचें प्रमाण वाडटा. तिसवाडी सगळ्यांत फुडें. खोर्ले, पणजे, चिंबला, मेर्शे आनी लागसारचो वाठार धरून 350 केशी. पणजे आल्तिनार आनीक 7 जाण पॉझिटिव्ह. चिंबला हेल्थांतलो दोतोरूय पॉझिटिव्ह. तो स्वॅब टेस्टी घेवपाचें काम करतालो. पेडणा मतदारसंघात केशी 200 तेंकल्यो. थंय आनीक 19 जाणांक कोरोना बादला. बार्देशांतूय केशी वाडटा. म्हापशा 10 केशी मेळ्ळ्यो. 2 नुस्तेकारांक बादा. खोर्ले 5, करासवाड्यार 3, गणेशपुरी 1, अंसाबाट 1, कोलवाळे 7, शिरसय 1, osnोड्या 1, शिवोले 6, आसगांव 2, अंजुण्या 1, कान्होळे 3 केशी मेळ्ळ्यो. मय मतदारसंघात आनीक 13 केशी. सांखळे विर्डे 6, वाळपय 12 केशी मेळ्ळ्यो. दिवचले मामलेदार कचेरे कडेन संबंद आशिल्ल्या एका तलाट्याक कोरोना. कचेरी सॅनिटायज केल्या. काणकोणा पालिकेंत एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह. मजगतीं काणकोणा आनी मयां एंटीजेन टेस्टी सुरू जाल्यात. फोंड्या दिलासा हॉस्पिटलांत ओपीडी बुधवार सावन सुरू. हे हांगा कॅज्युअलिटी आनी सगळे ओपीडी हांगा सुरू करतले. सगळे डिपार्टमेंट कॅज्युअलिटी म्हणजे जितले पळय इमर्जन्सी पेशंट आसा तितल्यांक आमी पळयतले. ही कॅज्युअलिटी त्या कॅज्युअलिटी परस व्हडली आसा. हातून 5-6 खाटी आसा. अंडर ऑब्जर्वेशन आमी पेशंट दवरतले कितें कॅज्युअलिटी आनी मागीर वील डिसायड टू डिफर. सगळे ओपीडी हांगा सुरू जातल्यो. मेडिसीन, सर्जरी, गायनॅक, पिडियाट्रीक, ऑर्थोपॅडीक, स्कीन, ENT, हप्तान दोळ्याचे अल्ट्रासावंड हांगा करतले. डेंटिस्ट अल्ट्रासावंड हांगा करतले. कळ्ळें न्ही. चले ओपीडी बीन स्टार्ट जावपाक कितलो टायम वयतलो? फाल्यांच्यान स्टार्ट. 8 वर्सां फाटीं बंद केल्ले फोंड्या तिस्कावेले हेल्थ सेंटर इमर्जन्सी म्हूण सुरू करूंक हालचाली. हे सेंटर 15 दिसांनी सुरू जावंक शकता. हे जाल्लें आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं. हें ओपन केलें 12 नंतर म्हाका सांग कांयच पळोवना. पूण तेणी वळखून घेतला आनी ही बरी जागा आसा आनी मंत्र्यांनी रोखडें मनार घेतला आनी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका मुख्यमंत्र्याक तुमी रिपोर्ट दिवचो. हे सगळे बिल्डींग आहा, स्ट्रक्चर आसा, फक्त हे क्लीन जर केलें आनी त्याच बरोबर ताका पेंटींग मारलो आनी इलेक्ट्रिफिकेशन जर केलें जाल्यार हो जो ब्लॉक जो आसा तो आमी बरे पैकी एमर्जन्सी केसीस ज्यो आसात तेजे खातीर आमी वापरपाक शकतात. अशें ह्या अनुशंगान आज आमी सगळे थंय इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले. तुया स्वॅब टेस्टिंग सेंटरांत लोकांक उबे रावंक शेड बांदल्या. तरी पावसांत लोकांचे हाल. शेड वाडोवची म्हूण मागणी. थंय गेल्या फाटल्या कांय दिसां पयलीं हांगा शेल्टर नाशिल्ले. लोक भिजत स्वॅब टेस्टिंग करून वताले. आतां थंयसर पत्रे घालून शेल्टर केलेले आसात. तरी पण लोकांची मागणी आसा की मातशें आनीक वाडोवचे. कारण ते भितर बसतना लोकांक सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाक कठीण जाता आनी तशेंच जे थंय बसतात चेअर्स घातलेले आसा की थंयसर पाणी व्हांवता. त्या खातीर लोकांची मागणी आसा की थंयसर आनीक मातशें स्पेस करचे. पणजे कोवीड जागृतीक म्हूण गाडी भोंवता. Since the van will be going around the whole of Tiswadi, I think, and the announcements will be made all through. It's important for people to listen to what they have to say. हे अवेअरनेस फूल तिसवाडी ही व्हेकल वयतली आनी वचून नाक्याचेर थांबोन सगळ्या लोकांचे हे कानार घालपाचें आसतलें. पणजेन दिसान दीस केशी वाडटा. सामके आमच्या रायट फ्रॉम दोनापावल टू रिबांदार सगळी कडेन केशी वाडत आसा. जाता इतके आमी लोकांक सांगता भायर सरूं नाका. काम आसल्यारूच भायर सरा, गरज आसल्यारूच भायर सरा म्हणून. तरी थोडे लोक अशे तुमी पयला आसतले टायमपास करपाक भायर सरल्यार वचून शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यो कॉलेजी आनी युनिव्हर्सिटीच्यो क्लासी 1 सप्टेंबरा सावन सुरू. संलग्नीत कॉलेजी आनी गोंय विद्यापिठांत नव्या शिक्षणीक वर्साच्यो क्लासी 1 सप्टेंबरा सावन सुरू करच्यो म्हूण विद्यापिठान कॉलेजींचे प्रिंसिपल, HOD आनी डिनांक अध्यादेश जारी केला. संबंदीत सगळ्या मेरेन हो अध्यादेश पावोवचो म्हूण विद्यापिठान कॉलेजींचे अधिकारिणीक कळीत केलां.
मात ऑनलायन ऑफलायन काय फिजिकल क्लासी ताचो उल्लेख ना. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. गोंयकारांक लायटीच्या बिलांचेर थाकाय. केंद्रांतल्यान मेळिल्ली 18 कोटी 3 लाखांची पुराय सूट सरकार गोंयकारांक दितलो. लो टेन्शन डॉमेस्टीक, कमर्शियल आनी हेरांक फिक्स्ड चार्जाचेर एप्रील मे म्हयन्या खातीर 50% सूट दिल्या. लोकांक फुडल्या म्हयन्यांचे लायटीच्या बिलांनी सूट एडजस्ट करतले म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. हाय टेन्शन कंझ्युमराक डिमांड चार्जिसांचेर अशीच सूट दिल्या. आज एक गोष्ट आम्ही खूप फॉलोअप करतलो. एज फार्म मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर आमकां पयलीं एक 6 कोटी रिबेट दिल्लो आनी कंटिन्युअस फॉलो करून 12 कोटी दिलो. 18.3 crores आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वेवर मेळिल्लो आसा. सो ट्रान्समिशन लायन जे ट्रान्समिशनाचे जे चार्ज आसले जनरेशन न्ही ट्रान्समिशनाचे जे चार्ज आशिल्ले ताका 18.5 कोटी 18.6 कोटी आमकां दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान. सो ते आमी परतून आतां लोकांक दिता. ते कशे लोकांक दिता? मिनिमम डिमांड चार्जीस जे आसतले मिनिमम डिमांड चार्जीस म्हटल्यार युनीट ना यूज केल्ले पूण आमी तांकां मिनिमम डिमांड तेणी आमी तांकां बील रेज केला. म्हणजे 100 युनिट जर आमी मिनिमम डिमांड तेणी घेवपाक जाय आसलो पूण बिकॉज ऑफ लॉकडावन बाकीचे कितें गोश्टी तेणी यूज केल्या फक्त 50 आनी आमी तांकां 100 यूज केल्ले. ते 50 जे यूज करूना तांकां आमी तांकां फुडल्या म्हयन्याक आमी क्रेडीट दितले. सो हे मिनिमम डिमांड. आतां LT लोकांक मिनिमम डिमांड चार्जीस ना तांकां 60 रुपीज पर मंथ आसा अशें करून आसा. सो तेजे आमी 50% परतून दितले. सो अश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी 18.5 कोटी जे आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करून सेंट्रा कडल्यान ट्रान्समिशन लायनीचेर आमकां दिल्ले आसा. पावर एक्चुअल पावर दिवना. एक्चुअल युनीट जे यूज केले लोकांनी आमी पेमेंट केलो पूण जे ट्रान्समिशना खातीर 40 पैसे पर युनीट जे आमी इतले फारीक करतले तेमकां आमी त्यांनी 18.5 कोटी रिबेट दिल्या. सो जून जुलयाक रिबेट दिल्या. आमी ते आतां लोकांक परतून जून जुलयाक आमी ते परतून दितले. जून जुलयाचे 2 म्हयन्या खातीर आमी रिबेट दिल्ले आसा. ते आमी 18.5 कोटी कॅल्क्युलेट करून ते सिस्टम करून एप्रूव CMन दिल्ले आसा आनी वी आर इन द नेक्स्ट सायकल जे बिलिंग सायकल आसतले तांकां क्रेडीट मेळटले बिलां. इवन कमर्शियल सगळ्यांक चडशे बेनिफीट मेळटलो कमर्शियल युनिटांक. बिकॉज तांकां कितें मिनिमम डिमांड चार्जीस लायताले ते तांकां आमी लायिल्ले तेजी रिकवरी कोणें केल्या तर आमी रिटर्न करतले. उटंगाराच्या पावसान मारिल्ल्या हुंवारांत 70 म्हादयचे देगेवेली कुळागरां व्हांवन गेली. सुपारी केळी असले हाताकडेन आयिल्लें उत्पन्न उदकांत. पोरू परस अंदू मायज लुकसाण. पोरूची लुकसाण भरपाय शेतकारांच्या हातार अजून पडिल्ली ना. चवथीचे तोंडार शेतकारांक वाली ना. खासा रिपोर्ट. अंदू उटंगाराच्या पावसान म्हादय हिसपा भायर व्हांवल्या. देगेवेली कुळागरां अक्षरशः व्हांवन गेली. पोरू परस अंदू मायज लुकसाण. पोरूची लुकसाण भरपाय अजून हातार पडिल्ली ना. चवथीक सुपारेचे कात्रे केळी केळीचे खोले असल्या उत्पन्नाचेर मेळपी 4 पयशांक राविल्ल्या शेतकारांक अंदू तेंय ना. म्हाका 4 म्हयने जाले हांगासर खंय वचप जायना. भोंवता बाजार वचना आसतना हांगासरच आसता. कोणाक बाजाराक जाय जाल्यार काय हाडूंक सांगता आनी वचना कांय ना आनी इतके हें करून आतां खावच्या टायमार निकते काय घड येवंक सुरवात जाली. पोरू ऑन केलें ऑन केलें जातालें म्हणून बघ जाल्यार अंदू तेच्या फुडें सगळें हें केलें. आतां सगळ्यो माडी हरशीं लवणलेल्यो आतां उब्यो केल्यो आमी कित्याक बरें आतां एकदां जर अश्यो आडयो केल्यो जाल्यार फुडलो परत जावचें ना न्हू म्हणून.
अती तो गव्हर्मेंट आमकां पयशे नाका पयशे दिले आनी पयशे केस आमी खातले करतले अती धड जर भाडून दिले पाणी येवचें आमकां न्हू भितून काय तरी करून दे कित्याक आमी काय अंदूच खाता वा अंदूच नवीन हें करता अशें ना न्हू कितकी वर्सां जाता जाल्यार हें करता हांगासर तो आमकां कामाक लायतलो पण आमचे आहा तें उत्पन्न तरी आमकां करून खावंक दी आमी करून खाता न्हू आमी काय लोकांक गव्हर्मेंटा कडेन आमकां पयशे दिया ते अजून म्हाका ना पण आतां आमचे वयतात आमी काय करतलो आतां अती हेदी म्हणून धड आमच्यान मारूंक जाता एकदां 2 लाखभर रुपया काडून आमच्यान मारूंक जाता हांगा पोटपाणीच आमचें हांगा चलता एक 2-3 कुटुंबाचें ह्या तेजेर आमी जगता तेन्ना हांव गव्हर्मेंटाक डिमांड अशें करता की रिक्वेस्ट करता की जी स्किमी खायली जी हें आसा ती आमकां फक्त तेंच्यांनी बांदून दिवची फक्त रिटर्न हो हें बांदूंक जाय धड बांदून आमकां दिवपाक जाय इतलें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड आहा तेन्ना आमकां आनी कसलो आदारूच ना जर गव्हर्मेंटान जर आमची एक्शन घेवन आसली तर आमची मरपाची पाळी येतली फाल्यां आनी येयलाय बी आतां सद्या आमची हांगा कोण चवकशी घेयना कोण ना आमकां कोण विचारना बाबा कितें जालें कोण काय येवन पळोवंक ना कोण आज पासून आमकां पळोवपाक येवना हेंची लुकसाण कितें जाली आनी कितें जाली गव्हर्मेंटाची जाली तेच्या बरोबर आमी उत्पन्न केलें आमचीय बी जाली प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन PIक घेवन रेल्वे स्टेशनाचे सुवातेची पळोवणी केली. कांय कडेन नाका जाल्ले धंदे चलतात ताचेर तो खंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाचो आसा. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांचो पगार मेळना म्हूण दुसरे दिसाय संप चालूच. सिकेरी सेंट लॉरेन्स चर्चीचें फेस्त जालें. प्रॉब्लेम कितें आहा की हांगा फटफटे धंदो चालू आहा आनी हे हांगा लोक न्हिसता ते कोण आयकना आनी ते फाटीं मोबायल चोरी जातकीर मागीर लोक भायर येतकीर रोड ब्लॉक जाता रोड झगडटा हांगा 1 मिनट 10 मिनटां 5 मिनटां 1 सेकंड भितर रोड ब्लॉक जाता सगळं ब्लॉक जाता आनी हांगा फुटवाले बसता तेय कोणाचें आयकना हे हांगा फुटवाले बसलेले आणि थंयच्यान आपोलो कडेन जो कोण येता पणजेचे म्हापशेचे तांकां रोड खबर ना आनी ते स्ट्रेट येता आनी हांगा टर्न मारता आनी ते लोक येवन हांगा येवन लोक ब्लॉक जाता हांगा कितें 12-12:30 एका टायम हांगा ब्लॉक येता कळ्ळें आनी हांगा पोलीस दवरले पूण फक्त हेजे हेल्मेटा खातीर पोलीस दवरता हेल्मेटा खातीर पोलीस दवरले न्ही हांगा दुकानार गिरायक येयना कोणा लोक हांगा येवपाक भिता पयलीं हांगा हेणे गिरायक काबार जाल्ल्या आनी हेल्मेट घालून 8 जाण 3 PI आनी 3 6 जाण 8 जाण तुमी पोलीस रावता आनी लोक कशे वयतले लोक मडगांव येवपाक भिता तेंच्यांनी कितें करपाचें आपोलो हॉस्पिटलाक फुडें दवरपाचें पोलीस हांगा रेल्वे गेटीक पुलापाना थंय दवरा पोलीस आमी ना म्हणना तुमी दवरपाक जाय हेल्मेटा खातीर मास्का खातीर पण हांगा स्टेट म्हाजे कडेन आयलो सगळ्या कडेन हेल्मेट आसात आतां ना अशें कोणा कडेन ना तुम्ही आज लोक चा पिता ताका याद उरना पांयाकडेन दवरता भितर घालता तो झपकून तो सापडटा ताका फायन दिता हें कितें तेच प्रॉब्लेम करता तेजे खातीर जाता न्ही तें तेजे खातीर हांगा लोक येता तेन्ना लोक कोणाक गरज ना ती आसा म्हणून लोक हांगा येता न्ही बेश्टे भायले तांकां हांगा पोलिसांचो सपोर्ट आसा पोलिसांचो सपोर्ट आसा म्हणून ते येता नाजाल्यार पोलिसान तालाव बंद करपाचें आनी हांकां धरून व्हरपाचें खंय तो सोडपाचें तालाव दिता ते हांगा आराम आतां पोलीस आयले जाल्यार काय भितर आयले मरे पळय मरे आनी कितें बोल्ला पोलीस आसतानाय भिनाय आनी कितें बोल्ला आमकां कशें आयकतलें तें म्हाका काही जाणांनी हांगाच्या वेपाऱ्यांनी म्हाका फोन करून सांगिल्लें की हांगा अशें बेबंदशाही चल्ल्या एक म्हणजे थोडी प्रॉस्टिट्यूट्स आहा ती हांगा खंय खंय न्हिदतात रस्त्यार इनफॅक्ट एक फोटोय व्हायरल जाल्लो थोडे बेबदे सोरोपलेन हांगा मस्ती करतात थोडे भुरगे हांगा येतात रातचे चोरतात आनी कितें करतात म्हणून आज हांवें हांगा आतां इन्स्पेक्शन दवरलें PIक दनपारां 2 हांवें कलेक्टरा बरोबर मिटींग दवरल्या हो इशू डिस्कस करता कलेक्टराक सांगलां सगळ्यांक आपय म्हणून मिटींग इनफॅक्ट आतां मामलेदाराक धाडटा म्हणून जाला कलेक्टराक मामलेदार येतलो आनी एक गजाल म्हणजे हें पळय कितें आसा हें टोटल बंद करपाचें कोंकण रेल्वे ते वेस्टर्न रेल्वेक सांगपाचें सावथ वेस्टर्न रेल्वे हें गेट बंद कर तुमची सेक्युरिटी गार्ड घाल नाजाल्यार हांव कलेक्टराक सांगतलो गेट सील कर आनी उडय सामकें काकूटांनी करपाचें ना इतल्या वर्सांचो हो स्टेशन रोड तो स्टेशन रोड अशे पद्दतीन चलपाकच शकना कारण हांगा वेपारी आसा धंदो बिजनेस करपी लोक आसा पयलींच तांकां धंदो कमी जाला आनी हें असलेलें फुडें जाल्यार आनी ताजो परिणाम जातलो दुसरें हांगा बार्रां आसा एक्सायजा कडेन आतां एक्सायजाक मिटिंगी आपोवपाक येता टायमार बार्रां बंद करपाची लेट बंद करपाक जायना आनी कोण भुरगे दिसता आनी जाल्यार पुलीस एक थोडे दीस पुलिसूय पोस्ट करपाची असो हांव कलेक्टरा कडेन डिस्कस करतलो प्रॉब्लेम तुम्ही पळय म्हणटा आयज जाला तो आयजूच सन न्ही गेल्या म्हयन्याच्या ऑगस्टांत जाला आनी जितले पळय FD जातले तितले ताणें फोडल्या दिसता म्हाका कळ्ळें न्ही आनीक तांकां सॅलरी घालतालो आयज आमचे आउटस्टँडींग जे आसा ते अरावंड 50 crores आहा लास्ट ऑगस्टा सावन कितली रिकवरी जाला हाजेर तांणी स्टडी करपाक जाय आनी आमच्या स्टाफाक ती रिकवरी करपाक जाय आसली जाल्यार हो प्रसंग नासलो आयज तुका काल आनी तुजे हे लेबर बेकार आसात तुका ते स्ट्रायकर आसात जाल्यार आयज गार्बेज कलेक्शन जावना आयज जावना फाल्यां जावना आयज लोक एक दिसा उगी रावतले पूण फाल्यांच्यान उगी रावपाना ते कलेक्शन म्हणजे जावपाकच जाय एक्चुली
खरें म्हटल्यार पळोवपाक गेल्यार फायनान्शियल क्रायसीस खरेंच जाल्लेली आसा म्युन्सिपालिटीक आनी आमचे जे स्टाफ आहा वर्कर्स आसा हेंच्यांनी स्ट्रायक केला हांव तेंचे गुन्यांव म्हणना तेंची मिस्टेक म्हणना कित्याक हो म्हयनो सणाचो म्हयनो आसा खंय तरी आतां चवथ जावपाची आसा आनी पेमेंट हो टायमार पडपाक जाय टायमार ना जाल्यार एक 5-6 दीस हांगा फुडें जावंक शकता पूण पेमेंट मेळोंक ना त्या कारणान तेंची परिस्थिती जाली की तांकां स्ट्रायकार येवचो पडलेलो आसा हांव सांगूंक सोदता की जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना आमकां एक ऑक्ट्रॉय म्हणून ग्रांट्स गावतले ऑक्ट्रॉय म्हणून टॅक्स गावतले ते 5.5 कोटी गावतले आनी ते गावले उपरांत म्हाका आमकां म्युन्सिपालिटी सॅलरी सारकी स्टेबल करूंक गावतली जेन्ना CM पर्रीकर आसलो तेन्ना तेणी आमकां एक सांगलेलें ऑक्ट्रॉय आमकां दिवपाक गावचें ना म्हणून त्या ऑक्ट्रॉयाच्या जाग्याचेर आमी कितें स्पेशल ग्रांट्स दितले म्हणून ते समज आयज ग्रांट्स आमकां रेगुलर मेळले जाल्यार ही परिस्थिती येवपाची नासली हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या अर्बन मिनिस्टराक हेचेर तें लक्ष घालपाचें कित्याक सो म्हजें एक सजेशन आसा की चीफ ऑफिसर जो आसा मार्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाचो ही इज द मॅन हू कॅन जनरेट द फंड अँड एज पर द म्युन्सिपालिटी एक्ट ही हॅज टू कीप रिजर्व फॉर अ सॅलरी ते कित्याक करनात इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात तांच्यार थोडोसो प्रेशर आसतात कित्याक रिकवरी करता आसतना कोणी तांकां प्रेशर घालता आपले मातशें दवर रे अशें म्हणून पण चीफ ऑफिसर आसता म्युन्सिपालिटीचो दॅट चीफ ऑफिसर हॅज टू if there is no fund he has to get it from government and see that before 10th that worker salary has to pay because हातावयल्या पोटावयले ते अशें म्हणटात म्हणचा पळय तशे लोक ते कोविडा खातीर खंय तरी 80% आमचो म्युन्सिपालिटीचो इन्कम खंय तरी डेफिसीट जाल्लो आसा म्हाका दिसता आमी ही सॅलरी आमच्या लेबरांक खातीर वर्करांक खातीर स्टाफांक खातीर ऑलरेडी रेडी केलेली आसा आणि हांवें तांकां आत्तां आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन मिटींग जाली त्यांचे 5 मेंबर येयल्ले आनी हांवें तांकां सांगलें की सॅलरी रेडी आसा फाल्यां म्हटल्यार तुमच्या अकावंटार जातली ते म्हणलें अकावंटार येता तेन्नाच आमी जॉयन जातले हांव तांकां रिक्वेस्ट करता मिडिया थ्रू की तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं आपल्या कामाक जॉयन जावचे तेंची सॅलरी तांकां फाल्यां म्हटल्यार मेळटली जेजू म्हणटा की कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो वांटो करपाक जाय आमी जेजू भाशेन रावपाक जाय आनी जर तर बागेन लोर आसा ताका जेजू भाशेन जर तर आदार दिलो ना जाल्यार एकदा वर्सा फेस्त नाकाया पुरो बंद नाकाय ते मागीर कित्याक जाय जरी तर आमी जेजू भाशेन कितें जायना आयज आमी व्हड्या दबाच्यान बागेन लॉरेन्साची परब आमी समोरल्या जरी आमी आयज बागेन लॉरेन्साची परब समोरल्या व्हड्या दबाच्यान पूण तितली आमकां उरपाना कित्याक वर्साची वर्सां फेस्ता दिसा जायतो लोक हजारांनी लोक येतालो पूण ह्या वर्सा कोविड-19 ही पिडा आसल्या कारणान लोक कोणूच ना फेस्ताक देखून मातशें दूख भोगता पूण एक खुशालकाय आमकां भोगता की आमी ही सगळीं मिसां आमी लायव्ह दाखयलें आनी फेस्ताच्या दिसांनी फकत गोंयचोच लोक येतालो बहुत थोडो आनी भाग घेतालो पूण ह्या वर्सा आमी ऑनलायन दाखोवन न्हूच फकत गोंयच्याच लोकांनी ह्या मिसाक बलिदानाक भाग घेवंक ना पूण जे भायल्या देशांत आसात तांच्यांनी भाग घेतला सान लॉरेन्साचें फेस्त आनी ह्या फेस्ताच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक हॅपी फिस्ट आनी सेंट लॉरेन्साचें ब्लेसिंग सगळे म्हणटा की नुस्तेकाराचेर आहा हांव म्हणटा सगळ्या आख्खे गोंयच्या लोकांचेर पडोनी हे पॅन्डेमीक जे आयज येयल्ले केशी वाडटा खूब केशी वाडलेले आहा त्यो केशींचेर कंट्रोल जावचो आनी केशी कमी जायत वयच्यो इतलेंच मागता आयज गोकुळाष्टम श्री कृष्णाच्या जल्माचो दीस मध्यान राती कृष्ण जल्म घराघरांनी अष्टम पुजतात हरशी अष्टमीक देवळां शाळांनी कृष्ण जल्माचे सुवाळे जाताले हे खेपे मर्यादा कांय कडेन व्हर्च्युअल सुवाळे कांय शाळांनी भुरग्यांक ऑनलायन फॅन्सी ड्रेस सर्त दवरिल्ली नार्वेची फामाद अष्टम दोगा तिगांनीच मेळून केली कोरोनाक लागून अंदू दही हंडी ना खबरो हांगा सोंपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर फेसबूक प्रुडंट ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात फॉलो प्रुडंट स्टे होम स्टे सेफ पळयत रावात प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट
Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.